जेजू क्रिस्ताक, दिनवास पवित्र आत्म्याक, मोगाळा बापा, आमी तुका वाकाणटाव हो पवित्र वेळ आमकां तुवें हांगा हाजीर जावंक दिल्ल्या खातीर. तुजें उतर आमकां एफेसकारांक पयलो आवेसपूर 3रे वळींत सांगता. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक, आमच्या सोम्याचे त्याच बापाक वाखाणुया दिनवासुया. क्रिस्ता सोवे आमचेर सुर्गीचो आपलो आशीर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो शुभांपणां देंवयत आसा. तशेंच गालिलेस्कारांक 3रो आवेसूर 13 वळींत सांगता. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली सोडवून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. हे उतर उतरा वरवीं आमचीं भावां भयणां बेसांवांनी बोल्ल्यात. हो आशीर्वाद एक एकट्याक फावो जालो म्हूण तुका पयलींच दिनवासतां बापा. जें कितें आमी ह्या सेशनाक शिकतोल्यांव तें पवित्र आत्म्या वरवीं दर एकट्याच्या जिवितांत सगळें बरेंपण फावो जावं जेजूच्या नांवान हें मागणें करता बापा. आमेन. Amen. 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 Praise God. Okay, go Baba Joycey. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळात तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक, सगळे दोतोरे आनी उज्यांत. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मुयमा दिता. मोगाळ बाप्पा, जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आमी सगळे सैतानाच्यो मांडण्यो ताचे दुबाव आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उत्पन्न जालात तांकां दर एकल्याक आमच्या आदीन करून तांकां बांदून घालता आनी ताचो द्वेस कोत्ता. बाप्पा, आतां आनी ह्याच वेळार आमी जण एकल्याक आमकां आमचे कुसवे, आमचे फामिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रोगतान बांदून घेता. हें पवित्र रोगत जेजू तुवें आमचे पासत वारयलें ताचे वरवीं आमी सगळींच नितळ जाता. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेडो घाल्ल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वायटयल्ल्या पासत. बाप्पा, हें मागणें कोत्ता आमी जेजू तुज्या पुताच्या नांवीं. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Baba Joycey. Praise God. Okay, Meena and Rocky. ओके. So पयली कोण कमेंट्स करता? एकल्यान करता. कमेंट्स करपाचे आनी मागीर मीना म्हणटा तेदोण आमी सगळ्यान रिपीट करपाचे. ओके, इवन दो वी ऑन म्यूट. स्टार्ट करू. ओय कर बाबा. सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकली दवरली. दुसरी समूत चॅप्टर 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचे दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटी, टेन्शन कांयच आसचें ना. मीना. स्वर्गीच्या बापा, तुझे उतर सांगता की आमचो कोणाचोच ना तेंच रिपीट कर बाये. अगेन
होय कित्याक तुजे फाटल्यान मागीर आमी म्हणटाय सो तो पयलो म्हणटा मागीर तूं म्हणटा ओके बो कन्फेशन सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळी दवरली दुसरी समूट 7 to 15 आनी आमच्या गोराब्याचेर कांयच वायट येवचें ना आमकां गोरबाचेर गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज डायबेटी तेंचाव कांयच आसचें ना सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण योग दितलो पूर्ण सुटका आउट चॅप्टर out. 23 वर्स बाबा. 26 बाबा जिविताचो पूर्ण आऊक म्हणल्यार लायफ ओके हांव दितलो सुटका चॅप्टर 23 वर्स 26 तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्याय कुसव्यांतले फॉलाक नाश करूंक दिवचो ना मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 and 11 सर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमचो जिविताचो पूर्ण आऊक दितलो सुटका 23 वर्स 24 तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतले फळाक नाश करूंक दिवचो ना मालाकी 3:10 to 11 सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां कित्याक भुरगीं म्हळ्यार सर्वेस्पराची देणी कुशीचें फळ आमचें वरदान स्तोत्र 127:3 आमी तुका वाखाणटाव कित्याक जशें झुजाऱ्यांक हातांत आपलें बाण असल्या बाणांनी भरलोलो म्हजो भाटो स्तोत्र 127:4-5 सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं कूड शिकवण दितलो इजायास 54:13 सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी कुशीचें फळ आमचें वरदान स्तोत्रान 127 वर्स 3 आमी तुका वाखाणटाव कित्याक जशें झुजाऱ्याक हाताक आपलें बाण असल्या बाणांनी भरलोलो म्हजो भाटो स्तोत्रान 127:4-5 सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं कूड शिकवण दितलो इजायास 54 वर्स 13 सर्वेस्परा आमी तुका भोसतांव कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नोस हाडपाचे न्हय जेरेमियास 29 वर्स 11 बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन आमचेर देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान सांडिना सर्वेस्परा जेकब 1:17 म्हूण आमी सोत मानताव की आमची भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान सर्वेस्परा आमी तुका भोसतांव कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नश्ट हाडपाचे न्हय जेरेमियास 29 वर्स 11 बरें आसा तितलें एक संपूर्ण वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन आमचे देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान सोडिना
Jacob 1 verse 17. म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी सोपून जालीं जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूट कोरिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथाक 1:7. देवाचे खोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उप्रासता तो सोगले फोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकाराक 10:15. क्रिस्त दिता ती शांती मोजें जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक 3:15. आमी केन्नाच कित्याक पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूट कोरिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भोंवता. 2 तिमोथाक 1 verse 7. देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उर्मळटायेन उप्रासतात तो सगळे फोटकिरे वाड आनी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती मोजें जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक 3 verse 15. आमी निर्फोली वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतले तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. इजाय 65:23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. निहेमियास 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवं जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13. आमी निर्फोळी वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. Isaiah 65 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोष आमचें बोल. Nehemiah 8 verse 10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक 4 verse 13. रॉकी म्यूट आहा बाबा. रॉकी तू म्यूटाचे आहा. हॅलो. ओके. सोर्गींच्या बापा, बालांतराचें दूख शिराप आसलो, पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानतांव आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितोली. Isaiah 67:7. 66:7. Amen. स्वर्गीच्या बापा, बालोंतेराच्या दूख शिराप आसलो पूण बापा तुझे उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानतांव आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आनी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितोली. Isaiah 16 verse 7. Amen. 66 verse 7. Amen. Amen. Praise God. Okay, Reshma. मागणी गुरुवारपणांची. सर्गींच्या बापा, आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. Galatians 3
13 आमकां सांगता, आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडवून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमखळटा तो मनीस शिराप पडलेलो. कसलोय तो शिराप जावं, तो क्रुसार नश्ट जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली. शिराप क्रुसार किडायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता. कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडकोड करता, ओडचोण करपाट वो एबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता जेजूच्या नांवान. सोम्या, तुजें जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यांत पावता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगीं तुवें मोगान आनी अजापान रोचल्या. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हें गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकता आनी आमचो देव सगल्यो देंवचाराच्यो फोट्यो आनी ताच्यो एक वायट खबरो नाटक करून उडयता. सोम्या, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितान एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यांत आसा तें देवाच्या दुता उदेशी हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोणशा कोणशांनी परगटली. जेजू, आमी तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा, आमी तुजो मोग करता. तुका दिनवास दिता. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो शिराप भुरग्यां जायना जावपाचो, हो श्राप गोरपाटाचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात. भुरगीं जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगीं सारकीं 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणें आमी काळजाचे खोलायेक दावन करता. जेजू, तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Fatima. You put it up nicely. बरें कोण केलें सगळें. Very nice. So, आमचो हेतू मेन एम म्हणल्यार कितें, अशें करून आमी आमगे भाशेन उतर आमी एकमेकाको फ्रेंच उलयल्या. हांव आज समज रेशमाको फ्रेंच उलयल्या, हांव समज फ्रेंच मनीस आनी हांव रेशमाको उलयतां, रेशमा समजना जाल्यार कितको अंडरस्टँड जाता तें म्हाका अंडरस्टँड जायना न्ही. सो हांव उलयत ती भास रेशमा समजूं जाय तें अंडरस्टँड जाता जाल्यार तें उतर. सेम वे देवागे उतर आमी वाचून वताय, पेपर वाचताय ते भाशेन, न्यूज पेपर वाचताय ते भाशेन,
पूण ते अंडरस्टँडींग दॅट डीप अंडरस्टँडींग मेळपा जाय आमकां. ते अंडरस्टँडींग मेळना जाल्यार आमी सोदीत रावताय. पूण जोरी ते अंडरस्टँडींग आमकां मेळ्ळें, आमी तें गोट आमचे भितर दोन तें वापून आमी काळजां आमगे काळजां रिगून दवरताय आनी तें मागीर आमी उलोवपा शिकताय. कितें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें देवागे उतराचेंच भायर सरता. कळ्ळें? कितें दोतोरागे रिपोर्ट भायर सरनाय, आमगे तोंडांतल्यान भायर सरता भावार्थ भायर सरता. जे आमकां दिसती पडना तें भायर सरता. फेथ म्हणजे कितें देवान आमकां रोचलें, आमगे पर्पज कितें तें भायर सरता. सो आमकां उतर समजपा जाय म्हूण आमी हे भाशेन करया म्हणलें आनी सगळें आमी शास्त्रीची. कळ्ळें? लॉजेप ना. समजलो ना ओके, समजलो ना हांव म्हाका समजत म्हूण सांगना, हांव शिकून येवन पोत्तून तुमकां सांगता. फातिमा आहा, रेशमा आहा, जेलिना आहा, सो आमी सगळीं एकू बोटी आहाय, एकू बोट जेजू गेली तांतू आमी आमगे उतर शिकताय. सो आमी अंडरस्टँड जाताय आनी तें येता आमी शेअर कोत्ताय. पूण भुरग्यांनो, भाव भयणांनो, मोगाड देवागे भुरग्यांनो, मेन पर्पज कितें आमगेलो? आमी डिफीट घेवप ना, आमी हार मानप ना. कळ्ळें? आमी सदां जोयती म्हूण. कित्याक देवान रोचिल कितको न्हू, देवान पयलीं देवागे उतर कितें सगळो काडूक आहलोलो संवसारांत. कळ्ळें? पूण देव जायत, पूण देवान कितें म्हणलें? उतर कॉन्फिडन्स उजवाड जा. आनी तो फॉर्म वॉयड आहलो तो संवसार कितें जालो? उजवाड जालो आनी सगळो काडूक पयस जालो, निवड जालो, सगळो काडूक पयस जालो. ते भाशेन आमकां हे दोतोरागे रिपोर्टीन आमगेले मन इतलो काडूक हाडला, भिरांत हाडला आनी सगळो दुबाव हाडला आनी सगळो वॉयड तो संवसार पयलो आहलो ते भाशेन इमॅजीन करपा जाय आमी. पूण तें उतर आयलो तशें, देवागे उतर तें आमकां मेळ्ळो तशें तें कितें जाता? एक पाट तें उतर तुका टच जालें जाल्यार कितें जाता? उजवाड जा. तें देवागे उतर म्हणलो ते भाशेन आमगेलो काडूक आहा तो उजवाड जाता, खुशीन सोदता तो काडूक. कळ्ळें? सो तें आमी घालया बाबा फातिमा. कितें सिस्टर? जेनेसीस 1-2. सिस्टर जेनेसीस तें आदली कोरार आहा न्हू, माश राव. ओके राव जाल्यार आमी जेनेसीस 1:26 या. ओके 1:26 and 27. ओके. सो ते भाशेन कळ्ळें? लॉजेप ना आनी केन्ना चिंत नाकाय तुमी ओ आमको भुरगीं नाय आमको. यू हॅव टू इमॅजीन तुमगे काम कितें आतां? आवय आमकां देवान भुरगीं दिलें. तुमी इमॅजीन कोत्ताय भुरगीं तुमगे हांग्या हेळटाय म्हूण. कित्याकू? देवागे उतर आहा तुमकोडे, उजवाड आहा तुमकोडे, देव आहा तुमकोडे, तें उतर जाय तें उतर आहा तुमकोडे. सो तें बी तुमगे काळजां आहा तें. कळ्ळें? तें बी घेवन तें रूख तुमी वाडयताय, इमॅजीन कोत्ताय भावार्थान. ओके बाबा मातशें एडमीट कोरया रेशमा. मेडियल को होस्ट रॉकी पासून को होस्ट केला गेला आसतो तेगेलो. सो ते भाशेन कळ्ळें? सो जात तितुले सोंपेपणी समजिकाय घेया उतराची. सकाळ या सुसेगाद या, आमकां धांवपा नाका. कळ्ळें? समजलो ना बाबा सिस्टर आपणा समजलो ना हें कितकोन जाता ते भाशेन उलया आनी समजिकाय घेया. कळ्ळें? सुसेगाद या आनी मागीर एक पाट तुमकां अंडरस्टँडींग मेळ्ळें तेदो आमच्या मागीर एक स्टेप मुखार मारपा जाता. हा सो ओके. सो हेंचो चॅटाचे गायला. सो दॅट इज 1:6. येस. सो कोण वाचिता? कोण चॅटाचे आहा? उत्पत्ती 1:26 ते 27. आयज हांव वाचिता, दुसरी पाट मागीर तुमकां वाचून लायता. वाचू सिस्टर? हांव वाचू? गो चल बाबा वाची. ओके. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या
मासळ्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. ओके बाबा 28 घाल्या. आं बरें. सो देवान आपल्या रुपाचो कळ्ळें आमच्या मुच्या म्हणना ताणें कितें म्हणलें आमच्या रुपाचो आमी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया. आमच्या रुपाचो आमच्या म्हणल्यार कोण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. जाल्यार एक देव पासून उणी ना. देव ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट. सो तांगेल्या रुपाची आमकां रोचलें तेणें. मनशा सारक्याचो आपण्या सारक्याचो आमकां रोचलें. जाल्यार इमॅजिन करात तुमी आतां चिंत्या बारीक कितें उण केलां आमकां. आपणा सुबेज दोन आमकां देवान उण दिलो ना न्ही. सो आमी तुमी इमॅजिन करूंक जाय आमी देवा सारक्याची. आमकां कांय देफेत ना, आमकां कांय उणी ना. कळ्ळें. आनी आमकां दादलो आनी बायल रोचली. सो आमी तागेली रोचना आनी बेस्ती रोचना न्ही अशें करून हाडलो ना. तागेणे आपणांगेले सारक्याची उगडास धराय सदांच अप्लाय कराय तुमगे जिविताक. आमी देवा सारक्याची मनशां. आमकां देवान आपणा सारक्या रोचलें. सो देवा सारक्या रोचलें जाल्यार कितें डिफेक्ट आसोता ना. परफेक्ट परफेक्शन. कळ्ळें. सो बाबा 28 घाली. होय गायला सिस्टर. ओके गो वाची. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासळ्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. प्रेज गॉड. सो इमॅजिन करूया आतां. कळ्ळें. देवान म्हणलें वाडात आनी चोडात. आनी देवान सगळें रोचिलां तें एकूपाट रोचिलां. समज एक रूख रूख जा झाड जा म्हण ते उतरान ताणें रोचना रोचिली न्ही. ते रुखान कितें केलें. ते रुखांचो इमॅजिन कर तूं आतां देवागे कितू जाणवाय ती. ते रुखांत देवान बीं घालें. तें बीं पोटरी आनी रूख जातलो सेम टायप. कळ्ळें. मोनजात रोचिली मनश रोचिली. तें बीं आमची कुडी येवन आमचे भाशेन आनी मनीस जातलो. कळ्ळें. पोतून मनीस जा म्हणलां देवानू ना. सगळे कामांक देवान बीं घालां. सो सीड आमी बी रोवपा जाय. बी आमी रोंपू जाय आमच्या काळजांत. सो हे कामां कितें आमी आतां देवागे उतरां खबर करताय देवा खबर करताय न्ही. देवागे उतर आमगे काळजांत तर आमी घालें जाल्यार आमी कितें रोचून हाडटाय. बोरी फोडां. कळ्ळें. बोरी ते रूख रोयल्याय ते रुखा बीं पडटा आनी ती फोड जाताय. रूख जाता. रुखा बरी फोड जाताय. पूण कितें जाय ते फोडांक बरें उदक जाय, बरो एटमॉस्फियर जाय. आनी तो आमकां कितें करून मेळटा देवागे उतरान. चोयलां कितू पावरफूल तें उतरू. एकू रोचना एकूपाट रोचिल्लें देवान. पूण मल्टिप्लाय बी फ्रुटफूल वाडात आनी चोडात. रॉकी सांगलो ना तुका जावपा नाका भुरगें फातिमा जावन दी हें म्हणना. सगल्यांक एक भाशे रोचना. सगळीं जॉयसी देवा भाशेन रोचिला, रेश्मा देवा भाशेन रोचिला, रॉकी देवा भाशेन रोचिला, फातिमा देवा भाशेन रोचिला, मीना देवा भाशेन रोचिला, जेलिना देवा भाशेन रोचिला. एवरीवन इज द सेम. कांय डिफरन्स ना. आनी जाल्यार ही प्रॉब्लेम खंयच्यान आयलें.
एनिमी सोयतान तो येता अटॅक करूं कितें आमकां इन द फर्स्ट प्लेस आमकां देवागे उतराची ओळख ना न्ही आमी मिसा गेलीं घरा आयलीं कितें वाचिल्लें तें आमकां खबर ना कांय ना प्रे फॉर मी हें रोजार केलें बट प्रे फॉर मी कितें कोत्ताय आमी कांय ना आम खरें म्हणल्यार कांयची खबर ना कितें कोत्ताय म्हण देखून वी हॅव टू स्टार्ट समवेअर and the way we start is the root is the word of God because we are created to be आमी आमकां रोचले वाडपाक आनी चोडपाक पूण आडकोड कसली फोट सोयताना गेली कितकोन कुशीन आम कोत्तली ती आम बावाट जाय न्ही बावाट कितको येता आजचो 1000 जाली आमी एकमेका प्रॉमिस कोत्ताय न्ही आनी ती प्रॉमिस आमी राखताय कितें एकमेका उतर दिल म्हणटाय आमी एक फाट कितें जाता कितें प्रॉब्लेम जाता आनी ते प्रॉमिस पासून तुगेलो ओन मनीस विसरता कळ्ळें पूण तो देव जोर तो देव आमचो इतलो मोग कोत्ता तो आपणागे प्रॉमिस केन्नाच विसरपाना आनी तो विसरना आनी आमी सगळीं जाणां आमी खंयचे वाटेन पूण ताणें आमकां बेसांव दिलां बेसांव घालां आमचेर वय ना आमचेर बेसांव घालां आनी कितको न्हू ताणें कितें केलां पयलें आपणागे मोग आमकां कितकोन दाखयला कितकोन आमकां देवान दाखयला आपण आमचो कितू मोग कोत्तो जेजू येस जेजू ताणें आपणागे एकल्या पुता धाडला इमॅजिन कर एकलेच पुता ताणें आमचे पासत धाडला आनी तो पूत येनीक फॉल्ग मारलो नाय ताणें लायफ एन्जॉय केलो ना तो पूत बाडो फुरसार वचून आमचे पासत शिराप जाला जाल्यार हें भुरगीं ना तें कितें म्हणटाय तेका भुरगीं ना तेका हें ना तेका तें खंयचे आयलें तो फुरसार मेला सगळीं तो घेवन गेला मागीर हें सगळें खंयचे आयलें वायटपणू दुस्माना गेली हय कितें जॉन 10:10 सांगता तो चोर येता चोरूं मारूं आनी निसंटण करूं आनी हें जाणय तुमी हें स्क्रिप्चरां मुडीत आहाय सो पूण जेजू आयलो कित्याक आमकां लायफ दिवपाक कळ्ळें सगळें गॅलेशियन्स 3:13 सगळें तुमकां खबर आहा कळ्ळें आतां आमी हें चोया जेरमाया चोया रे बाबा जेरमाया 29:11 ओके सिस्टर 11, 12, 13 तिनूय घालया सो ते भाशेन मातशें उलयाय रे बाबा सो ओके सिस्टर गुड वेरी गुड साउंड सो गुड सो ते भाशेन कळ्ळें सो चोया आतां आमकां जेरमाया ओ माय गॉड तुमकां सांगत म्हणल्यार म्हाका पासून कितू बरें दिसता सांगपाक होल्ड ऑन स्टॉप लिसन God has everything you know all the blessings belong to us ही सगळी बेसांव आमगेली कोणाच्या चोरपा जायना आमगे कितें आहा सो घालें बाबा ना राव Jeremiah 29, 11, 12, 13 12, sister. 13 yes Praise God. सो सिंपल स्क्रिप्चर घेया आमी आनी मागीर एक स्क्रिप्चर घेवन आख्खे वीक भर आमी कन्फेस करूया म्यूट करता रॉकीक मागीर जाय तेदो उलय बाबा मागीर म्यूट कर ओके गो फातिमा सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो ही येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची नोश्ट हाडपाची न्हय ही येवजण तुमकां बोरवाशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात
आनी प्रार्थना करता तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुमी म्हाका सोदता तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. प्रेज गॉड. आतां चोय पयली वड वाचील जाल्यार बरें दिसता न्ही. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, देव म्हणटा तुजे विशीं तुमचे विशीं म्हज्या मनांत बरी येवजण आहा. हांव जाणो म्हज्या मनांत कितें आहा तें. बरी येवजण आहा आनी तो इमॅजिन करता किती येवजण आहा ती. पूण ती येवजण म्हणल्यार कितें? शांती दिवपाची. तुका नोश्ट हाडपा न्ही म्हणटा. काय बरी उतरां? शांती आनी नोश्ट. तुका येवजण आहा ती तुका शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपा न्ही. कळ्ळें? पूण नोश्ट येता त्यो फोट येताय ते जाणो तुगे मना ऑटोमॅटिकली ते नोश्ट येता. तूं वायट चिंतिता, तुका भिरांत येता, तुगे बोरवांचो आलोता. कळ्ळें? ही येवजण तुमकां बोरवांशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. बरो फुडार सांबाळून दवरता. सो काय बरो कोण सांगत तो? सो काय बरो कोण सांगता? तुमकां म्हणजे ड्रीम, विजन, इमॅजिनेशन. कळ्ळें? मोको बरी येवजण आहा आनी ती नोश्ट तुमकां शांती दिवपाची. आवय आयज दोतोराक गेलें आनी दोतोरान म्हाका सांगिल्लें फायब्रॉयड आहा, हें आहा, तें आहा. तें आयकिलें म्हणटरी मागीर कितें जाता? देवागे येवजण हूंय गेली ना, दोतोरागे येवजण जाली. सो मन वॉन्डर जाता, मन मुखार पावता. पूण प्रॉमिस कितें जाता? प्रॉमिस दिली न्ही तुका देवान सांगिलां तुका मुगेली येवजण एकदम बरी शांती दिता, तुका नोश्ट हाडना. बोरवांशान बोल्लोलो फुडार तुका सांबाळून म्हणटा. सांबाळून तुका तुगे कोण व्हरपाना तो सांबाळून, पूण क्लॉज आहा. कळ्ळें? तुमी मुच बुगलेयाय म्हणटा, म्हाका उल माराय म्हणटा. तो रिपोर्ट कितें जावं तूं म्हाका उल मारनी. तूं तो रिपोर्ट कानार दवरनाक न्ही, कित्याक मुको प्लॅन आहा न्ही तुगेलो. सो तो रिपोर्ट घेवन आयलो तो बरो आहा, तुजी तकली अपसेट जाली ती बरी आहा. तूं यो रे बाबा, मुको उलय रे तूं, हांव तुगे आयकोत मरे. यो गो बाये फातिमा, तूं कित्या भिता? हांव तुगे डॅडी आसता न्हू, सुपर डॅडी मुगो तुगेलो. सो तूं कित्या भिता? तूं मुज बुगले यो आनी तूं मुगे उल, तूं म्हाका उल मारी आनी तूं म्हाका सोदीत तेदो म्हणटा हांव तुका मेळटलो. आनी तूं तर सोदना जाल्यार हांव तुका मेळपाना. तूं सोदना जाल्यार तूं देवा सोद, तूं तो रिपोर्ट मेळ्ळो, तूं कितें कोत्ता? अपसेट जाता, चिंतना, सगळी माथ्यार चिंतन येताय. अल्टिमेटली कितें जाता? तुका शांती आसता ना, नोश्ट. न्हीद पडना, भिरांत. ओ माय गॉड, म्हज्या इमॅजिन पासून करपा जायना. पूण जोरी तूं ते प्रॉमिसाचेर तूं उब रावलो, येस ओय सांगिलां दोतोरान, पूण देवान कितें सांगिलां? दोतोरान सांगिलां पूण मुगे देवान कितें सांगिलां? प्रॉमिस. मुगे प्लॅन आहा. म्हाका उल मार म्हणला, सायबा हांव तुका उल मारता. मुगे लायफ हें सगळें जिवीत तुज्या हातान दिता. कित्याक कॉव्हनंट पार्टनर तो आहा. तूं मेकळी नाय, कॉव्हनंट पार्टनर इज देर. इमॅजिन कर, तूं देवागे इमेज, गॉड्स इमेज तुका रचिला आनी तुजी बारबोरी तेन होली स्पिरीट दिला. ओ माय गॉड, हाव ब्युटिफूल. कळ्ळें? सो एव्हरीवेर, एव्हरी प्रॉमिस देव म्हणटा यो आयक मुगे उलो, उलोय मुकोडे. कितकोन उलयतलो? फकत देवागे उतर.
फकत आख्खो बायबल जाण जावपा नाका, आख्खो चॅप्टर जाण जावपा नाका, एक उतर, एक उतर पोतून वाचिले तो पवित्र आत्मो आमकां रेव्हलेशन दिता, आमकां समजायता. आतां आमी एक उलयले न्ही, हांवें मातशें एक सांगिल्लें, पोतून तो स्क्रिप्चर तुम गेली गोबायला रॉकी आलिशा बारबो हाय जाल्यार पोतून एकमुका हें दोरे वाचिल्लें. होली स्पिरीट आलिशा एक रेव्हलेशन दितलो, रॉकी एक रेव्हलेशन दितलो, शेअर कोराय मागीर ते रेव्हलेशन. एंड दॅट इज गॉड्स प्लॅन. दिस इज हाव यू प्लॅन God's love. This is how you plan God's promise. You know, you apply that promise. ती promise तू आपणा लायन घेता सगळे. You know, सगळ्या म्हणट काय बरं म्हणटचें, come to me, यो मुझ पगले यो, म्हाका उल मार, हांव आयकोत तुगे मागणें. कळ्ळें कित्याक तो मुको प्लॅन आहा तो फकत तुवें म्हाका उल मारल्यार मेट्टो न्ही. तुवें दोतोर तूं कोणा उल मारतलो, कोणा उल मारपाना, दोतोर तुका दिता ठाप 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 वन आफ्टर दी अदर. घे हें जालें मागीर हें करपा जाय, तुका IVF करपा जाय, हें करपा जाय, तें करपा जाय. ऑल दोज मॅड नेम्स. कळ्ळें? बट हू इज द सोर्स? ओनली गॉड. एक आनी एकलोच देव. आनी ताज्या कितेंच करपा जाता, ताका जायना म्हणलो कांय ना. कळ्ळें बाबा? जॉन 15:7 घाली. John, okay. आयज हांव जात तितू सिंपल करुया, जात तितू अंडरस्टँड करुया आनी मातशें उलोवया. कळ्ळें? ते प्रमाणे मागीर आमकां बरें जाता. John 15:7. 15. ओके. सो तुम्ही म्हजे सोवे रिगून रावशात आणि म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आणि तुमकां तें घडटलें. प्रेज गॉड. सो अगेन काय समजना आमकां जोरी आमकां ते उतराची ओळख ना जाल्यार. रिगून रावाय म्हणटा तो मातशें पूण कुशीन नाकाय. म्हाका रिगून रावाय म्हणटा, म्हजें सगळें रिगून रावशात जाल्यार तुमी गोट क्लीन चोय कितें करून गोट जाताय ते आत. सो ते उतर तुमी गोट रावत जाल्यार कितें तूं मागताय तो तुमकां दिनासतना रावपाना म्हणटा. पूण आमकां कितें जाय, ते उतराची आमकां ओळख जाय. तें उतर आमी नेणोय जाल्यार आमी पॅरट अशें उलयत रावतलीं. पूण ते उतरां समजोवणें आहा जाल्यार आमी म्हणटलीं, जेजू तूं जाणो तुगे प्लॅन कितें तें म्हजे पासत. पूण हांव फकत तुका सोदितां. तूं जाणो म्हाका कितें जाय तें. तूं जाणो मुगे भुरगीं तुका हाय म्हूण. तूं जाणो तुवें म्हाका बेसांव दिल म्हूण. तूं जाणो तुवें मेला आनी मुगे सगळें क्लियर जालें म्हूण. सो तूं म्हाका वाट दाखय, हांव ते वाटेर रावतां. प्रेज गॉड. So go 16 Baba, 15:16. So that is what it is. हे देवागेले सोंपेपण. आनी आमी व्हडले त्रास काडपा नाका. आमी त्रास काडपा नाकाय. फकत जाय तो टायम. फकत जाय तो टायम घेवन आमी तें उतर सोदूंक. सोदूंक म्हणल्यार कितें, ती रेव्हलेशनां आयकूंक. सो सोडा. वाच बाबा. ह्या फुडें ना सोडा रे सोडा. फकत सोडा. ओके. या या. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. सगळें एकूच चॅप्टर हो आतां. चॅप्टर जॉन चॅप्टर 15. एकूच चॅप्टरान 2 पाटी म्हणटात आनी कितले पाट म्हणटा तो त्याच चॅप्टरान. तुमी मागताय तितलें तो तुमकां दितलो. पूण ओळख जाय ती देवागेल्या उतराची. कित्याक तुमकां विंचून काडलें. तुमी बेश्टी हिंग नाय.
भुरगीं ना म्हूण तुमींग नाय, तुमकां विचून काडले म्हूण तुमींग हाय. कळ्ळें? आनी ते उतराची गोडसाण लागली, ते उतराचो मोग लागलो, सगळें आपुणू जातलें, सगळें बेसांव आपुणू येतलें. सोदूं वचपा नाका, फकत सोदूं कोणा जाय, कोण बेसांव दीत तेका. बेसांव सोदूं वचपाक गरज ना, आमी बेसांव ऑलरेडी दिलां. एफिशियन्स 1:3 घाल रे बाबा. सगळ्या आत्मिक देण्यांनी उंच सोर्गी क्रिस्ता सोवे आमकां बोरल्यांत त्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाकाणणी दिनवासनी. प्रेज गॉड. सो सगळ्या देण्यांनी आमकां ऑलरेडी बोल्लें, ऑलरेडी. सो आमगे काम कितें? आम कित कोन कोट्टा? देवागे उतर सांगत न्ही, देवागे उतर रॉंग जावपा जायना न्ही. पूण आमगे काम कितें? वाकाणणी, ऑल द टायम वाकाणणी. प्रेज, थँक्स गिवींग, थँक यू जीसस. सगळीं बेसांव बोल्लें, सगळीं बेसांव आमची आण ओतयलें. थँक यू जीसस. वाकाणणी तुका, मोहिमा तुका. हें आमगेलें रुटीन जावपा जाय, हें आमगेलें उतर जावपा जाय. ऑल द टायम ते रिपोर्ट आयले, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. दोतरागे गेली, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. कितें आमी तें आयकिल म्हणटरी कितें जाताय, त्यो लायज कॅन्सल कोत्ताय आनी आमी उतरां लायणी डायरेक्ट जाताय. सो ते भाशेन कळ्ळें? सो आमी स्लोली स्लोली एम्पावल मारया, कळ्ळें? आनी मोर आमी शिकताय ती तुम कितें वाचिल्लें आनी तुम कितें रेवल्यूशन जालें बरोवन दवराय आनी हिंगा आयले म्हणटरी आमी शेअर करया. समजलें? ती डेक्लरेशन घाल तें. फातिमा तूं व्हॉट्सएपाचेर घातो न्ही बाबा? हय हय सिस्टर. सो चोय आतां आमी हें डेक्लरेशन कोत्ताय न्ही, तें वाचताय. वाचिल्लें तें आमी कित्याक वाचताय तें? Whatever we believe in our heart, we confess in our mouth. Believe कित कोत्ताय आमी? ती रोंपी, ती सीड, तें उतर आमचे भितर काडजां आहा तें आमी तें भायर हाडटाय, देवागे उतर. आनी तें भायर हाडलें म्हणटरी आनी कितको भायर हाडटाय तें आमी? फेथ, भावार्थ. रोमन्स 10:17. देवागे उतर आमकां भावार्थ कितको येता? देवागे उतर आयकून आनी आयकून. सो ही कन्फेशनां सामकी तुमी तुमगेलें रुटीन कराय. कळ्ळें? रॉकी आनी आलिशा आहाय, कोणूय तुमगे मोबायल आहाय ते जाणा, तें रुटीन कराय, प्रॅक्टीस कराय. डेली तुमी तें मुडे कन्फेशन. सो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. Because that word of God is alive and active. तें कितें जाता? जिवीत जाता तुमचे भितर आनी तुमी मागीर ऑटोमॅटिकली तें उलोवपाक लागताय. कित्याक तें काळजां ऑलरेडी आहा बसलोलें. सो तें मागीर तुमी उलोवपाक लागताय. बेश्टें म्हणपा जाय म्हूण म्हणनाय ती आमी. तें म्हणटा ते जाणा तें मिनींग तें स्लोली म्हणपा जाय, कित्याक तें व्हेरी पावरफूल उतर. आनी तें उतर कॅन्सल जावपा न्ही, तें उतर उरपाचें. बाबा Isaiah 55:8 घाली. 8 आणि 11. Yeah, both put both. Isaiah chapter 55. 55. Okay. 8 to 11 घाल, मागीर आमी हें करया. बरें बरें. प्रेज गॉड. समजता कोणा क्वेश्चन हा? कॉम्प्लिकेट केलें हांवें? ना सिस्टर. आं, थँक यू. बाबा मीना, रॉकी उलोय रे. फ्रेंसी, जॉयसी, शेअरिंग करूया रे. वेलंकी, नाइस टू सी यू. तू उलोवपा ना वेलंकी?
ओके आणि एको करूया लास्ट हा ओके 55:8 या 8 and 8 till 11 no? yeah so I think I want 8 and 11 praise God thank you Jesus okay वाची तर मोजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आणि मोजो वाटो तुमचो वाटो न्हय उलयता तो सर्वेस्पोर वर्स 11 yeah तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर म्हजी खुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां ते शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना praise God चोयला हें देवागे उतर तो कित सांगता तुगे चिंतना आहाय ती मुगे चिंतना न्ही आणि मुगे चिंतना आहाय ती तुगे चिंतना न्ही तुगे चिंतना मध्ये आणि मुगे चिंतना मध्ये फरक आहा संसार ते मागीर वाचाय तुम्ही आयजाया 55:8 सो जमनीर उदो पडटा आणि ती जमीन भिजोय नासतो वचना म्हण ती जमनीर उदो पडटा ती जमीन भिजोताच ते भाशेन आपणागे उतर ते उतर येता आणि ते पाळले बगर वचना ते उतर आपणागे येते रीती वचपाना ती जमीन भिजोय नासतो वचपाना ते आपणागे प्लॅन पड तुमकां हाय ते फुलफिल कोत्तोलेंच पण आमी कित करपा जाय विश्वास दवरपा जाय आमकां ती चॅलेंज आमी ट्रस्ट करपा जाय आणि आमी बावाट देखून आमगे बावाट गोट आसपा जाय सारको रॉक सॉलिड गोट आसपा जाय ते बावार्ता वरवीं आमी अचीव करपा पावतली आमी ते घेवपा पावतली ते उतर आनी आमकां रेस्ट आमकां शांती आसतली मनाक नोस्ट आसपाना शांती आमगे मन शांतीचे आसतलें कित्याक देवान आमकां प्रॉमिस दिला तो प्रॉमिस फुलफिल करनासतना तें उतर कशें वचपाना सो तें उतर आमगेल्या कार्ड्स आसा आमगे जिबेचे आसपा जाय आमगे मना आसपा जाय नॉट द रिपोर्ट बट गॉड्स वर्ड ओके प्रेज गॉड सो आतां म्हाका तुम सांगपाकूच जाय समजलां कितें सांगिल्लें तें रॉकी तूं एकलो उलयता मोकडे येस गो अहेड What is the difference between praying and praising? So praying and praising, right? Praising, Yes. you are thanking God for what He's given you. Praying, you don't understand that it's already given. You're still asking. Right? Every word of God, you thank God, you praise Him because you have that word with you. Because you have that promise, because God's word is God's promise. So you have that promise with you, so you praise God. But if you say, what do you mean by praying? You can pray with the word, you can pray in tongues. What do you mean by praying? How would you pray? Tell me. Oh, yes, Jelena, you want to answer the question? Jelena, no, sister. Okay, Joe, go ahead. Sister, brother Rohan question विचारला Yeah. ओपर कोकणी रिट्रीट जालना ब्रदरान आमकां बरें कोण एक्सप्लेनेशन दिलेलें. Okay, मागीर तूं सांग. प्रे आनी प्रेजाचें. So ब्रदरान सांगलें when you are praying, God answers the prayer. देव आन्सर कोता तुगेलो prayer. आनी देव आंज बड्यां धाडटा तुका हेल्प करपाक. Yes, praise God. Yes. आन्सर कोता म्हळ्यार आंज बड्यां धाडटा म्हळ्यार the problem कितें आहा
जशे आंज बडी तुगेले मागणी घेवन एक तुगेले आन्सर कोत या मागणी आंज बडी येताय देवचरा गेले बडी आसताय आणि तेंक बडे गोडे भितर ते आडकोड हाडटाय आणि तुगेले प्रेयर पावपा मातशे टाइम लागो शकता एक पार्टी सगळे वेळ न्हू. Okay. बट वेन यू आर प्रेजिंग जेन्ना तू देवा आर्ग दिता देवा गेले हाजीरपण येता तुगेले त्या प्रॉब्लेमा सिच्युएशना आणि देव तू जेन्ना आर्ग दिता आणि सिच्युएशना ते हाजीर जाता देव त्या सिच्युएशनाचेर कंट्रोल घेता आणि देव आपण फायट करता. सो वेन यू आर प्रेइंग देव आंज बडी धाडटा आणि वेन यू आर प्रेजिंग देव आपण हाजीर जाता. सो विच इज बेटर. Praise God. So Rocky, but Rocky was there no for the retreat. Yes, sister. Yeah, sister, I know, but I asked. Sister. No, I take like when but Sama new on the Zoom, especially Yeah. Mina. But Francie. listen. So that is the main thing we are talking like this. When you know something, you have to teach, Re Baba. See, you heard that. I didn't hear that. I'm hearing what I heard before. That praying, you are always praying, but you know, when you have the word of God, you are speaking that word. Baba, put Psalm 150 verse 6. 1 minute, sister. Yeah, so Rocky, did you understand what Joe said? Yes. Okay. So now can you explain it in your words? तू सांग रे, तू कित समजल ते हुई गेलो रॉकी गेलो. सो मीना तुक समजल बाय Oi, sister, समजले. समजलो ना जाल्यार तो पोतून सांगतलो. समजला? Oi, Oi. What about जशे well, सिस्टर जशे स्तोत्रां सांगता हुंय देवागे हाजीरपण आसा. स्तोत्र 97 वर्स 5 सांगता थंय देवागे हाजीरपण आसता. थंय दोंगर आहा तो मेणा सारको कोडोन वयता म्हण. yes, praise God. आनी Yes. जशें देवागे उतर सांगता माथेवा 18:20 20वी वडी थंय दोग वा एक जाण हाजीर आसताय. थंय देवागे हाजीरपण आसत म्हण. Yes. Praise सो God. जेन्ना आतां तूं आर्ग दिता देव हाजीर जाता आणि जेन्ना देवागे हाजीरपण जाता देवचार हातो रावना थिंगा बोगले. Yeah. आणि सो आमक तुगे आर्ग कसले आर्ग दिवपाचे आमगे काम, that is in Psalm 150 verse 6. होय. राव रॉकी कित सांगिल तो चोया राव रॉकी समजावपाला या रॉकी आता तू कित समजल तो सांग रे. जोवान कित समजल तो तुक सांगलोले आता तू सांग रे बाबा. Same sister, same आज बोड जाते. सांगलो सेम सांगिल ते हांव सोजमोलो ते. पण तुक समजलोले मेन होय म्हाका सोजमोल्ले या. ओके. आता तू क्वेश्चन विचारलो ते दुसऱ्या समजपाकू. तू आत बरे शिकोवन शिकयल मरे तू आमकी घेन शिकोवपा जाय मरे. आम इंग्लिश आहा ते कोंकणी ट्रान्सफर कोत्ता हिंगा ट्रान्सलेट कोत्ताय आणि तू फ्रेश उतर घेन येयला. आ तुक सांगिला हे प्लॅटफॉर्माची आम सगळी शिकताय ही शिकोवन दिवपा अंडरस्टँडिंग दिवपा प्लॅटफॉर्म हे समजला. या. Praise God. So स्तोत्रा 150 verse 6. सोगली तुम्ही जीव प्राण असलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. सो आमगे कायदो जोय सर्वेस्परा. Everything that has breath has to praise the Lord. Okay, so आज समजिलें. सो आमकी हे बेनिफिट जाता. हे आमकां बऱ्या पडटा सेशनू. सो हांवें आज सारकें सिंपल उतरांनी म्हाका उगड आसा ते भाशेन स्क्रिप्चर उजार केले. सो हे आमकां बऱ्या पडटलें समजी काय दिवपाकू. वही रॉकी. Yes. Okay, so all time suit जाता. वही फातिमा. Oi, sister. Okay.
So and कोणाले कितें question हा कितें doubt हा? सिस्टर तेंक न्हू बुधवाराचे बी जॉईन जावपा सांग कित्याक थिंग मातशें आनी मातशें ब्रॉड हें ओय मेळटलें तेंकां. मेट्टा deep इंग मेट्टा, yes. इंग तेंकां टोटली न्यू जातलें सो तेंक मातशें घुसपतली बट इफ दे जॉईन वेन्सडेचे सो तेंक मातशें थोडें बेटर अंडरस्टँडींग मेळटलें स्क्रिप्चराचें आनी कितें शिकतलीं न्हू विथ Yeah. नॉट जस्ट विथ प्रेग्नन्सी बट आनी अदर एरियाज. Yeah. So Fatima, you share your experience, no, what you felt ओके. before you came in the word. प्रेज गॉड. एका देवागे उतरां सोजमणी मेळची पयलीं हांवूय जायत सांडटालें, हांव प्रेयर कोत्तालें, देवाको मागतालें, हांव भुरग्यां लागोन जायत हांवें मागिलें, जायत दोतोर हांवें चोयले, जायत म्हळ्यार जायते, so many years. ओके. सो जायत हांवें हो दोतोर चोलना, एक पाट तेजे बोले ट्राय केलें, नेक्स्ट टायम आनी कोणा बोले, एक पाट एक दोतोरा बोली 4 वर्सां केली बट नो रिजल्ट. आनी हांव जायत निराशी जातालें आनी आतां देखून हांव तेका कोरोना बिफोर द पेंडेमीक हांव गेलोलें आनी दोतोरान म्हाका आनीक दोतोरा रेफरन्स दिलोलें. मागीर आमकां ते थिंग वोसो मेळ्ळो ना कित्याक लॉकडावन जालें आनी कितें जालें. मागीर आमी तें सोडून दिलें. मागीर आखे 12 months गेले आनी तेजे उपरांत मागीर हे वर्सा हांव ते दोतोरा बोले गेले, काय म्हणलें म्हगे घोवा सांगिल्लें चल या आतां आमकां गोडे आतां चोय घाराको रावन कांय जायना, आमी आनको या ते दोतोरा मेळया कोण वचपा लास्ट टायम वचपा ते दोतोरा पोत्तून मेळया म्हूण. मागीर आमी गेली आनी मागीर तेणें डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें तुका जायती प्रॉब्लम आहाय, तुका एक सर्जरी बी करपा पडटली आनी तेजे उपरांत मागीर तुका नॉर्मल तुका ट्राय करपा मेळपा ना, तुका थ्रू मेडिसीन करपा पडटलें. सो म्हाका ते सारकी हेंच जालें, म्हणजे हें आनी कितें जालें काय म्हूण, गोडे हांव घाराको रावल म्हूण आनी तूं मान्स हांवें वेस्ट केले आनी तें. सो हांव जायत निराशी जालोलें आनी हांव बोरें रोडटालें, म्हणजे देवा कितें जालें काय कितें जालें, इतलो तेंप गेलो हें जालें. सो हांव जायत निराशी जालें. मागीर म्हगे भयण रेशमान म्हाका हे ग्रुपा हें दिलें, लिंक दिलें मातशें जॉयन जाव म्हूण. म्हळ्यार म्हाका तें नाकाल्लें, म्हळ्यार हें आनी कितें केलें न्हू देवागेलें, कोत्ताय बी न्हू, मिसा वयताय, रोजार कोत्ताय, तेस कोत्ताय आनी कितू हें म्हूण रिट्रीट देखून हांवें खूब केले पयले, फकत हेच भुरग्या देण्या लागोन. सो हांव ते म्हगे सोगलीं बेसांव जी म्हाका देवान दिलें ती हांव इसरोन हांव फकत हेजेरी म्हगे फोकस केलो, फकत एक भुरग्याचे हेजेर म्हगे फोकस केलो. आनी मागीर हांव जायत देवा शेणटालें, कितें कोता, कितें जाता अशें तें. मागीर म्हाका ते भयणीन म्हाका ते लिंक दिलें, म्हळ्यार तें म्हणपा लागलें जॉयन जाव, ओगे राव तूं जॉयन जाव, कांय करपा नाका, कांय उलोवपा नाका, फकत आयक म्हणपा लागलें. सो हांव जॉयन जालें, आयकिलें आनी ते उतर शेअर केलें आनी म्हाका ते न्यू न्हू म्हाका टोटली, सो म्हाका तें आयकोन म्हगे ते सोगली आख्खी जर्नी पळय म्हगे स्टार्ट जालो पळय स्टार्टींग इयर टील टुडे, टील दॅट डे म्हाका ते सोगली उगडास येयसयलो आनी सामकी हांव आनी निराशी जालें. मागीर तोकली बिसा जोड जालें, हांव 2 दीस बोरें ना जालें. मागीर जाल म्हणटो मागीर सुबरा जाले, 2 दीस उपरांत सुबरा जाले आनी मागीर नेक्स्ट फ्रायडे येयलो म्हळ्यार हांव म्हळ्यार जॉयन जातोलें. मागीर सिन्स दॅट नेक्स्ट फ्रायडे हांव ते जॉयन जावन जी म्हाका ती सोजमूण मेळ्ळी ती आयज पासून हांवें ती सोडलो ना आनी वेरेवर आय कॅन हांव ती जॉयन जाता. म्हाका देवान जायती म्हाका उगडास केलें, देवान म्हाका कितली देण्यान म्हाका बोल्लां, कितू म्हाका देवान हें दिलां आनी मुगे फोकस आहलो फकत भुरग्यागे हेचेर. सो हांव तेजेरी सिंती दोन उरलें आनी हेर मुगे बेसांव इसरोलें, म्हळ्यार देवागे उतरान म्हाका सोगली सारकी कोलायन सोजमणी दिली आनी म्हाका जायती म्हाका देवा अर्घ दिता, दिनवासता, जायती सोबीत देण्या पासत मुगे जिवितां केली आनी हें भुरग्या देण देखून म्हाका ऑलरेडी दिलो हा. म्हळ्यार हांव कितें कोत्तालें, मेळ्ळो आहलें म्हाका, बट ती भिरांत येताली, ओके जाय तेंपान जालां कितें जालां, भिरांत येयन तें म्हगेलें चोरून व्हरतालो आनी म्हाका दिसतालें मुगे नेग्लिजन्सान कित्यान हेज्यान तेज्यान जाल म्हूण. कोण मुळ्ळो बी आहा म्हाका, कोण कितें शिरा, बट म्हाका हे देवा उतरां येयन म्हाका सोगली सोजमूण मेळ्ळ्या, कित्याक आमी शिरापांतली आनी गोरीबसाणेन तुली, रिजेक्शनांतली सोगली देवान आमकां हुर्सार आमगेले सोगलीं वयलां, सोगलें आमगे संपादनां आनी आख्खे देण्यांनी म्हाका ऑलरेडी बोल्लो हा, बट फकत हांवें देवाचेरी भार दवरपा जाय, भिरांत पयस करपा. भिरांत म्हणलो ती नाच, कित्याक जेजू येयलो, जेजून आपल्याचे सोगली गेयली आनी जेजू मेलो, जालें काबार, इट इज फिनिश्ड. And now we have to only by faith भारतान ते आमी आपणावपाचें देणी सोगलीं जे देवान संपादनां उरसार ते आमी आपणावपा म्हूण. Praise God. Praise God. Amen. Praise Amen. God. Praise God. And Thank you, and Jesus. that's what it is. Atso Fatima en comes Korea. Fatima, oi ready.
जेलिना आमी कॉमेंट्स करूया ओय रेडी सो ते भाशेन ते उतर तुका हे पावंड्यार पावयता कितें कितें कर खंयचो टायम जावं कितें जावं कसली डिफिकल्टी जावं ते उतर ते पावंड्यार पावयता पूण ओगी रावल्या ते उतर कितकोन उलयतली आमी होय Praise God. शेअर करूंक जाय न्ही चोय आतां चोय फातिमान कितकोन शेअर केलें ते पयले भाशेन आसलोलें आतां ते उतर ताका उलोवपाक शिकयता कित्याक तेगे कार्ड ते उतर तेगे कार्डसा ते बरे जाग्यार आहा बरी बरी जमनीचेर आहा सो ते उतरा वरवीं ते भाशेन उलयता देवागे उतर होय पयलीं म्हाका तेश कोन आसना Praise होय God. सो ते भाशेन आनी आमी तें कोत्ताय आतां हिंग एकठांय जाताय एकमेका कडेन आनी उलयताय कितें आमी जाणोय तें रॉकी शेअर कोत्ताय होय कितें जाणटें शेअर करपाचें कितें दुबाव आहा तो विचारपाचो आनी विचारपाचो क्लॅरिफिकेशन घेवपाचें ओगे रावल जाल्यार कांय जावपा ना कांय उलोवपा जावपाना. जाय होय So that is the main thing about sharing. So that's why सगळे आमी बरे भाशेन येवकार दिता आनी रिलेशन कोण तुमी वचून दुसऱ्या बेसांव जातली होय तुमचे वरवीं दुसऱ्यागे होय. लायफा बेसांव जातले आनी ते ऑलरेडी कोत्ताय आमी पूण आमकां खबर ना आमी तें काम कोत्ताय म्हूण पूण ते उतर मातशें आमगेले कितें म्हणटाय ताका एक्सप्लोर जावपा जाय मुखार हें जावपा जाय आनी आमगे मन नवसरूंक जाय मन रिन्यू जावपा जाय कित्याक ना ते रिपोर्ट दिलो मागीर ते अटॅक येताय नाका आसलोले प्रेज गॉड सो जो आनी तुका आनी कितें सांगपा जाय बाबा ओ जो जेलिना गेलो सिस्टर तुका आनी कितें सांगपा जाय रे ह्या भुरग्यांकू ना तेंच सांगिल्लो न्हू आतां ते प्रेज एंड वर्शिपा तें सांगिल्लें आतां हांव कितें सांगता जें तूं शिकता न्हू मागीर तुका जो तुका मनीस कोणे मेळटा तेंच तूं एक्सप्लेनेशन दुसऱ्याक दिता न्हू तें तुका सजमणी मेळटा आनी तूं शिकता आनी तो दुसरोय शिकता दोगांक फायद्या पडटा म्हळ्यार तूं शेअर करपा जाय एक्झॅक्टली जें तूं शेअर कोन्ना जाल्यार तूं मागीर तूं कांय सजमणी मेळपाना या हांव तेंच सांगता रॉकीक ते रॉकीन टेस्टिमनी दिल्ली हितून वेनसडे एंड इट रियली टच्ड मी कळ्ळें कित्याक तो एकदम हंबल ल्हानवीक तेगे मन आनी देव ताका आनी शिकोवपा सोदिता कळ्ळें आनी तो ऑलरेडी उलयता देवागे उतर दुसऱ्या दिता शिकोवन सो हे भाशेन कितें तुका शिकोवन आहा ती रॉकी हिंग हाडली आनी आपूण कितें शेअर करपा सोदिता आज म्हणलें जाल्यार कितें जालें तूं गेलें भितर रिफील जालें तूं दुसऱ्या ऑलरेडी शिकयलें तूं कितें समजल तें आनी दुसऱ्याले लायफान तुवें बेसांव जालें तुवें बेसांव घालें तुजे देवागे उतरा वरवीं सो ते भाशेन कळ्ळें आमकां 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 कितें म्हणपाचें आमी वाडोवपाचें आमगे मन नसोरपाचें आनी जिवीत आमगेलें बदलपाचें सो ते भाशेन आमी धाकलेशे ग्रूप कोन्न आमी हे भाशेन आमगे भाशेन उतर शेअर करुया ओके वय सिस्टर आहा बरें वय होय सिस्टर जो समजला रे वय सिस्टर हांय घुसपायला ओ ना 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 सिंपल प्रेज गॉड Simple understanding. थँक यू सो रॉकी तूं व्हडलो वॉरियर हिंगा कळ्ळें तूं आपण धाकलोसो म्हणनाका एवरीवन इज लायक दॅट बीग बीग बिकॉज वी लव बिकॉज आवर गॉड लव्स अस and we have to love our God that much. Praise God. चल ओपन क्लोजिंग प्रे करूया मरे कोण कुत्तो जो ओ रॉकी करू स्टार्ट करू होय कर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सांगू आर्गा तुका मोगाला बापा आर्गा तुका जेजू महिमा तुका पवित्र आत्म्या तुवें आमकां एगोडे आजीत केल्ल्या पासत तशेंच सिस्टर मारिया वरवीं आमकां देवाचे उतरांचें बी आमच्या काळजांत घातलां तेंच बी आमी दुसऱ्याचे काळजांत भोंवूंक आमकां आदार आनी गोठाय दी म्हूण मागता आमेन 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 सो आतां